प्रितीच्या भावान भयणो, भाग्यवन मदर तेरेसा आमी जाणात जायते ताणें हे कोण कश्टोतल्या वो कोण रस्त्यार पडलेल्या लोकांक ती सदांच सेवेची जाली आनी तांचें मिशनरी वर्कूय तोच. आनी हांव हे आयच्या दिसाचो नियाळ करता प्रिपेर करता आसतना तेची हांव एक हें वाचतालो. ताचे एक बूक आसा तितून ती एक अनुभव ती सांगता. एके फावटी जेन्ना तेन एक मनशाक एक बायलेक रस्त्या वयली काडून व्हेली आनी तिचे थंय तिचे घरा व्हेली आनी ती ताची आखी ती ताका धुयताली आनी ताका पुसताली, ताचें सगळें साफ करता आसतना तेचे ती बायलेचे कुडीक जायते किडे बी पडलेले आनी तिणें ते काडले ते किडे बी काडले. आनी तेन्ना ती म्हणटा की ते बायलेचें रूप बरें सुंदर आसलें आनी तिणें तिका कांयच केलें ना. पूण जेन्ना तिणें ताका बेडार घातलें धुवन जाल्या उपरांत ते बायलेन तिचो हात धरलो आनी तिणें हांसत्या तोंडान तिका फकत एकूच थँक्यू म्हणून ताका म्हणलें आनी ती ताच्या हातांतूच ती भायर पडली. आनी हो अनुभव ती सांगता कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, कित्याक ती म्हणटा आमी तातूंत तिका जेजू दिश्टी पडलो. आनी आज जेजू मोगाच्या भावान भयणो आमकां हेंच करूंक आपयता. कित्याक आमचो जेजू दोनी समे जेजू क्रिस्त तेन्ना तो संवसारांत आयलो तो व्हड मनशां बरोबर तो रावलो ना, पूण दुबळ्यां बरोबर जी कोण समाजांत ल्हान आसा तांचे बरोबर ते गेलो. जांकां समाजान एक तांची नीट करताले, तांकां दोळ्या दाखयनासले, तसल्या मनशां बरोबर तो गेलो. आनी आमी हें वाचपांत पळयलां. आनी आज जेजू आमकां हेंच करूंक सांगता. कालूय आमी रुपांतराची खबर आयकुल्ली आनी देव बाब म्हणटा की हो जावन आसा म्हजो पूत, ताचें तुमी आयकात. आनी आमकां एक सिंपल कमांड तो कसो दिता. आमी कितलेंच कितें आमी बरीं क्रिस्तांव जी पाटलादारां जातलीं जाल्यार आमी जेजूचें आयकोंक गरजेचें. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणो एक खरो क्रिस्ताचो पाटलावदार, खरो क्रिस्ताचो शिश्य जातलो जाल्यार आमकां कितें करूंक जाय तें जेजून आमकां बारीकसाणेन हांगा सांगलोलें आसा. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमकां दयाळाची मनशां जावंक आमकां आपयल्यांत. दुसरें म्हणल्यार आमी कोणाचीच नीट करूंक फावना, कोणाकूच आमी गुन्यांवकार करूंक फावना. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान आमकां भोगसणाची मनशां जावंक आपयल्यांत. आनी हें आमकां जेजू म्हणटा की आमी आमचो सर्गीचो बाब जसो दयाळा आसा, आमचो सर्गीचो बाब जसो आमची नीट करिना आमकां भोगशिता, तेच भाशेन आमकां जावंक आपयल्लीं आसा. आमी जाता ते भाशेन ह्या प्राचीत काळांत देवा भाशेन जावंक देवाच्याच आज्ञाकाल चलूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी जें दुसऱ्यांक कितें दिता तें आमकां ताच्या चड मेळटलें. आमी तरी बरी आमी दोळ्या दाखयत दुसऱ्यांक, आमकांय दोळ्या दाखयतलो देव दुसऱ्यां कडल्यान. हेंच आमकां करूंक आपयल्लीं आसात. मोगाच्या भावान भयणो हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी आयज घोडये आमी जेन्ना मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमकां एक बरीं क्रिस्ताची पाटलादारां, क्रिस्ताची साक्षीदार कर म्हूण. तसो जेजू देवा बापाचो साक्षीदार जालो. देवाक ताणें आपल्याच्या जिवितांतल्यान आमकां परगट केलो. तेच भाशेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान दयाळाची मनशां जावून, भोगसणाची मनशां जावंक, दुसऱ्यांक आदाराची मनशां जावंक आमी जावंक वावरून देवाकूच परगटूंक आमी गरजेचें. हेंच आमी मनान दवरुया आनी देवाचोच आदार मागुया. आमकां कोणी क्रिस्ताची पाटलादारां करूंक.